आणि तुवें जे म्हणलें दिल से गोमंतक म्हणजे काळजांसून मना पेर आणि गोमंतक म्हणजे सगळी एन्शियंट वर्ड जावन आहा की टेम्पलान वता म्हणून कितें फेली हिंदू जाला ह्या लोकांनी समजपाचें सगळो भेदभाव विसरून तूं एनलायटमेंट जावपाक गेला आणि एक अध्यात्मिक तूं एक व्यक्तिमत्व कसो दिश्टी पडटा. दगडाच्या देवा तुला रे आम्ही देव मानिला आणि बिश्टी मित्रांनो छत्रपती शिवाजी नांवान तलवार उखलून फुडें या ए जेजूक मानता जाल्यार तूं हो कित्याक न्हेसता बाबा रे जेजून केन्ना म्हणूंक ना तूं हो न्हेस ओ छत्रपती शिवाजीन केन्नाच म्हणूंक तूं वच आनी दुसऱ्या धर्मांक सकयल जा. तेच आतां हे राजकारणी आतां देव धर्म करता अशें दाखयतात. ह्या मिनिस्टरांचे गोमटेक पासून धरपी हा ह्या कलयुगाचो असर ह्या पॉलिटिक्सांचेर ह्या राजकारण्यांचेर जाला. आमचें गोंय कित्याक फेमस रे बाबा आमचें गोंय व्हडलें डेव्हलपमेंट फेमस नाशिल्लें. एक टायमार गोंयान आमचे स्पिरिच्युअल लेवलाचे ट्युरिस्ट येताले जेका आमी हिप्पी म्हणटा. अरे बाबा ते सगळे फॉरेनर येताले आनी तुजी ते हॉस्पिटॅलिटी पळोवन तुजे आनी आमीच म्हणटा मागीर आमचे नाका जाल्ले ट्युरिस्ट गोंयाक येवपाक लागले. तो खोपीन बसून तो आपले ते खाऱ्याचे लावून तोंडाक ती पेज खातालो उकडी फॉरेनर घालतालो पळय लायट जातालो की जातालो एनलायटमेंट. बीच बांदता खंय थिंगा तेच बिल्डींग बांदता खंय थिंगा उदीक खंयच्यान हाडटलो गोंयान हे हिल्स थोड्या दिसांनी तुका मेवतले पळय थोड्या म्हयन्यांनी सगळे सेलीक पेटले. इवन मंत्र्यांक सुद्दां एक दीस तरी जाणवतले तो राजकारणी केदो आसूं हांगा आपूण कितें तरी मिस्टेक केली पूण तेन्ना तेज्या हातांतल्यान सगळे निसटलेले आसता. हे चोर मिनिस्टर आहा पळय ते सुदारचे ना. सो अध्यात्मीक दृश्टिकोनांतल्यान तांकां एक दिशा किंवा एक ज्ञान दिवपाची गरज आसा ह्या राजकारण्यांक. हांव मरे नांवां घेयना मरे दोग तीग जाणां कोण आन्सर मेवले फेली पोटा पासत करता मरे. ही सेक्शनां लावन तूं डेव्हलपमेंटाच्या नांवान ह्या भायल्या बिल्डर लॉबींग तूं विकता. जबाबदारी तुका दिला त्या नियतीन दिला त्याचो वापर कसो करप ही फाल्यां नियती तुमच्या कडेन प्रश्न विचारपाक शकता. तूं तो पळय मिनिस्टर सायन मारता तेजें घर आसून पळय रे बाबा ही गाडी पळय आपणाक 4-5 कोटीची म्हज्या भुरग्यांक डजंट मेक एनी सेन्स. हे नेचर आमकां जाय अशें प्रत्येक जर तरणाट्याक दिसता जाल्यार हे उच्च पदांचेर बसला तांकां कित्याक दिसना. तुका ते 4 पयशे मेवता तुजे बँक बॅलन्स भरता तुजी फॅमिली आयच्या दिसा भायल्या गांवांनी शिकता तुजे कडेन व्हडली गाडी आहा म्हणून तूं गोंयची वायट लायता रे. म्हणजे डेव्हलपमेंटाच्या नांवार ज्यो कितें गजाली चल्ला अशात भारत जो आसा तो विश्वगुरू जातलो. भारत सोडून म्हाका भारत गोंय विश्वगुरू जावपाचें. गोंय विश्वगुरू बरे भाई हा विश्वगुरू म्हणजे कितें एक एग्जाम्पल जावंक जाय. तुजे कडेन उलयता म्हाजे कडेन गुजबम्स येता. एक पॉयंट येताच आसतलो मनशाच्या की तो त्या टायमार अवेकन जाता आसतलो आनी ताका रियलिटी कितें ती दिसता आसतली तुका दिसना. गौरेश भाई फिलॉसॉफर तू भाई नंबर 1. नमस्कार. दिल से गोमंतक ह्या कार्यावळीत तुमकां येवकार. दिल से गोमंतक म्हटल्यार कितें काळजा सावन मना मेरेन म्हणजे आमच्या गोंयांत अशे कितलेशेच नग आसा अशे व्यक्ती आसा जे काळजांतल्यान मना मेरेन पाविल्ले आसा प्रत्येक गोंयकारांच्या. तातूंतल्यान इन्फ्लुएन्सर येयले आर्टिस्ट येयले अशाच तरेचो एक व्यक्तिमत्व आमच्या स्टुडियोंत आयज आयिल्लो आसा ते म्हटल्यार फेलीबाब गोम्स. तुमी सगळ्यांक ताका वळखता. सद्या गोंय हे पावसाळ्यांत पांचवेचार जालेलें आसा. फुलां पाकळ्यांक एक नवी पालवी फुटिल्ली आसा आनी प्रसन्नतेचें अशें वातावरण आसतनाच एक प्रसन्न व्यक्तिमत्व म्हटल्यार फेली गोम्स. आयज काल आमी पळयतात की गोंयांत वेगवेगळे विशय आमकां पळोवपाक मेळटा. कसलोय विशय आसूं रस्त्या वयले ते राजकारणी मेरेन आनी अशेच विशय आमकां ते प्रसार माध्यमांचेर सोशल मिडियाचेर हाताळटा दिश्टी पडटा आनी अगदी सामके सोंप्या भाशेन म्हणजे खेळी मेळींतल्यान ते एकदम गंभीर विशय तो मांडटा. आनी हेच सगळें कारण आनी अश्योच गप्पा गोश्टी ह्या कार्यावळींतल्यान आमी फेली गोम्स हांचे कडल्यान आयकुया अशें हांव मानता की खुबश्यो बऱ्यो गजाली तांचे कडल्यान आमकां आयकुपाक मेळटल्यो म्हणून. फेलीबाब तुमकां खूब खूब येवकार आमच्या ह्या स्टुडियोंत. देव बरें. सद्या पावसाळो सुरू जालेलो आसा वातावरण प्रसन्न जालेलें आसा. तुजो गेटअप पळोवनूय आमकां ते वायब्स हांगासर येवपाक लागिल्ले आसा. म्हणजे तूं आतां वायब तूं आतां गेटअप करून येयला म्हणजे तूं सद्या ह्या गेटअपा वयल्यान आमी सुरवात करुया. पयले सुवातेर काळजांसून देव बरें करून गौरेश बाब की जशें तुका भितर स्वताच सांगलें की तुजी एनर्जी तसली लेवलाचेर आहा आनी तूं एक एडमीट जालो की सांगपाक आमची फ्रिक्वेन्सी आमी तशेंच आमी विचित्र गोश्टीचेर उलयता. बरोबर. आनी विचित्र गोश्ट म्हणल्यार कितें विचित्र गोश्ट म्हणून आमी सांगूंक वचना प्लॉटाची गजाली उलयना आनी कसली गजाली आमी उलयता विचित्र आमी ह्युमन
हो जन्म घेतला आणि ह्या जन्म घेयल्या कारणान आमी कितें करूंक शकता ह्या समाजा पासून. बरोबर. आणि जेन्ना हे डिस्कशन जालें आनी तुवें जे म्हणलें दिल से गोमंतक म्हणजे काळजानसून मना तूं मना पर्यंत. आनी गोमंतक म्हणजे सगळें एन्शंट वर्ड जावन आहा आमचें गोंयचें सारकें मायभुमीचें. आनी ही मायभुमी आमची पयलीं कशी आशिल्ली कशी हा आनी कशी जातली हेजेर आमी इंटेन्शन धरून ही सुरवात करूंक सोदता कशें दिसता युथाक फुडें काडून. बरोबर, सारकें बरोबर. आणि ही कार्यावळ सुरू जी आमी केला दिल से गोमंतक, आमचे टीव्हीचें नांव आणि आमच्या दैनिकाचें नांव आसा तें गोमंतक. आणि गोमंतक म्हणजे काळज मना मेरेन वच. आणि एक सुरवात करता आसतना अशें व्यक्तिमत्व हाडचें ज्याच्या कडेन खरीच ती स्फूर्ती आसा, ज्याचे लेवल जे आसा थॉट प्रोसेस जो आसा तो त्या लेवलाचो आसचो. आनी म्हणून असो गोंयकार फॅली बाब गोम्स आमकां लाभलेलो आसा. आमी पळयता की आयज हालीं साराक तो वेगवेगळ्या देवळांनी वचोन एक वायब्स क्रिएट करता. म्हणजे प्रत्येक गोंयकाराक म्हणजे आयज जर खंय तरणाटो भरकटला तांकां तो एक दिशा दिवपाचो यत्न करता अशें म्हटलें जाल्यार हरकत ना. आनी ते वायब्स आमकां प्रत्यक्षात मोबायलान पळोवपाकूय मेळटा. सो काल तुवें व्हिडिओ केलो हेजेर स्वामी समर्थाच्या देवळान तूं केलो. हय. आनी ते सद्या तुजे व्हिडिओ ट्रेंडान आसा. हय. एक गजाल हांव क्लियर करूंक सोदतां. किपींग रिलीजन असायड, फर्स्ट हांव गोंयकार गोमंतक गोंयचो आनी गोंयचो जाल्ल्या कारणान म्हजें नांव फॅली गोम्स. हय. क्रिस्तांव. बरोबर. कोंकण्याचें हितून टेम्पलान वता. मुस्लिमाचे भाई लोक फ्रेंड आहा म्हजे सगळे. भाई म्हणजे सगळे भाई लागले भाई लोक समजचे म्हणजे सगळे आमचे यूथ. फर्स्टली आय वूड लायक टू मेक इट क्वायट क्लियर की टेम्पलान वता म्हणून कितें फॅली हिंदू जाला हें लोकांनी समजपाचें न्हू. नंबर 1. ओके. हो फॅली क्रिस्तांव सोडून गेला हें समजपाचें न्हू. हो फॅली क्रिस्तांव हो हिंदू न्हू. सो हें कन्फ्युजन हात जोडून मागता हें क्लियर करुया. ओके. दुसरी गजाल आतां टेम्पलान गेल्ल्या कारणान कित्याक आय पर्सनली जो हांव पळय कितें आहा हेजेर हांव ध्यान दिवन म्हाका कितें खुशाल भोगता. आतां तूं म्हणटलो भाई म्हाका एक लायक जातलें भाई हें कितें बांदलां तकलेक तुवें, हें कपलाक कितें आहा तुज्या, हें कानान कितें घातलां, हें कितें बांदलां, तूं न्हेसलो गो भाई हें म्हाका लायक. तुका कितें प्रॉब्लम जाता? ओके. म्हजोच प्रश्न तो तुका कितें प्रॉब्लम जाता? ना मरे. वो तुज्या धर्माक कितें ठेस पावचता हें घालून म्हाका लायक जाता मरे. हांव वर्ल्ड भोंवता. हांव भारतीय पयलो आनी गोंयकार मागीर म्हणटा. आतां गोंयकार गोंयकार म्हणना ना तूं गोंयकार गोंयकार सेपरेट आमचे दुसरे. अरे तूं भायल्या गांवांत वयतना रिप्रेझेंट कोणाक करता? इंडियाक करता पयलो. आनी इंडिया जालो आनी वो म्हाका दिसता की हें घालप हें म्हजो वेव्हार. आनी एवरी थिंग वॉट आय एम वेअरिंग ऑन माय बॉडी हॅज इट्स सिग्निफिकन्स. सो कमिंग बॅक टू द टेम्पलान वयता. कित्याक टेम्पल वयता? कित्याक म्हाका भक्तिभाव ही एकदम लायक. आनी ह्या कलियुगान तूं कसलोय रिलीजन घ्या, तूं टेम्पलान वचून भक्तिभावाचें अभंग कर, गजर कर, किर्तन कर, भजन कर, नाजाल्यार इगर्जीन वचून कॉयर कर, देवाचे आमचे जेजूचे सायबीण मायचे हिम्स म्हूण which is really connected to a heart which is having the profound effect on your consciousness mind to lead the guidance for intelligence. आता इंटेलिजन्स कोण काय म्हणत जाल्यार हें तें गायडन्स. आतां तुमी ही सुरवात केल्या म्हणटा पळय थ्रू सोशल मिडिया कितें बरी गजाल भायर सरची, हो आमचो यूथ एक गायड करचो, हे आमच्या यंगस्टरांक एक मार्ग दाखोवचो टू प्रोटेक्ट, प्रिजर्व, रिस्टोर जे आमकां सुपुल्लें हें गोमंतकूच म्हणटा पळय हें गोंय दिल्लें आहा आमच्या पुर्वजांनी. आनी हे पुर्वजांनी आमकां गोंय दिल्लें आहा कशें आहा आनी कशें जातलें हें युथाच्या हातीन आहा. आनी त्या प्रमाणे कोई भाशेन एक मॅसेज दिवंक शकता आमी. त्या पासून हे म्हाका कितें आवडटा तें म्हाका कोण गायड करना रे बाबा. म्हाका कितें आवडटा तें ह्याच मार्गान हांव फुडें वयतां. सो हेंच सांगूंक सोदता तुज्या. आतां तुवें जशें म्हटलें की तूं भायल्या देशांनी वयता, तूं गोंयान थोडो टायम रावता आनी तेच्या उपरांत मागीर तूं खंय रावता? तूं खंय आसता? लेट मी डिफायन तुका सांगूंक सोदता हांव खंय आसता. पयले स्वतेर म्हजी फामील आहा वद्दी फामील आहा स्पेनाक. ओके. सो तांकां पळोवंक वयता तें एक जालेंच. बट आय ट्रॅवल टू अरब एमिरेट्स. आतां म्हजी जुलाय फ्रॉम द एंड ऑफ दीस मंथ UK टूर स्टार्ट जातलो म्हजो. UK टूर. ओके. UK टूर जातलो. आनी ह्यो गोश्टी कित्याक जाता?
बिकॉज दीस इज वॉट आय इंटेंड टू द युनिवर्स. आता मातसो मॅजिकल गजाली उलयना, सिंपल लॉज. तूं सजमता जाणा भाई, कित्याक तुज्यो गजाली एलियन्साच्यो आसता. समजपाक जाय, ऑडियन्स सजमपाक जाय, त्या कारणां पासून आमी साद्यो गोश्टी उडया. बरोबर. त्या पासून सांगता, स्पेशली हांव जेन्ना पळय कितें मॅसेज म्हणटा, कित्याक गेले फाटी हांवें खूब पॉडकास्ट केले आनी पॉडकास्टासून म्हाका कळोन येयलें आमचे यूथ रेजिडेंट जाता आनी म्हजो टार्गेट यूथ आहा. बिकॉज आय फील देम that they going to be the change of the future. हे सगळे आमच्या महारथी बसून पिकलां आनी बरें पॉलिटिक्सान येवचें न्हू, हांव फक्त युथाचें उलया. आय वॉन्ट टू एनकरेज द यूथ. आतां कमिंग बॅक टू द टॉपीक, तूं भायल्या गांवांनी वयता हो टॉपीक काडलो, बिकॉज दीस इज आय पूट माय इंटेंशन फॉरवर्ड. आतां कहलें इंटेंशन, आय वॉन्ट टू कीप इट द लॉ आय वॉन्ट टू कीप इट द युनिवर्सल लॉ. माय योर विश इज माय कमांड म्हणटा. बरोबर. युनिवर्स म्हणटा तुज्या इच्छे प्रमाणे तूं विचार, खंयचो देवूय तोच म्हणटलो. हिंदूचो, क्रिस्तांवाचो देव, हे देव फरक न्हू, हो देव म्हणजे आमचे भितर आहा. बट ह्या देवाक तूं सारकी मनानसून घराणें घाल. म्हजें घराणें एकूच आसलें. आतां तूं म्हजो 10 वर्साचो 15 वर्साचो व्हिडिओ काडून पळयशीन सोशल मिडिया, म्हजें एकूच आसलें. आय एम ट्रेनिंग माय सेल्फ टू ट्रॅवल द वर्ल्ड, टू मीट द डायस्पोरा अक्रॉस द ग्लोब. कित्याक तेंचे कडेन बाबा पावर आहा आनी तेंचे कडेन पयसो आहा भाई, त्या कारणां पासून ते भायर आहा. हांव कितें म्हणटा, हे दोनूय गोश्टी मातशे गोंयान हाडात टू प्रोटेक्ट, प्रिजर्व, रिस्टोर. आतां हें जाल्ले कारणाक हांवें म्हजें विजन घातलो भायर, हांवें म्हजें इंटेंशन घातलें भायर. अचानक एक ऑर्गनायझर येता फ्रॉम दुबय, फेली तूं येयलोच जा म्हाका हिंगा. अचानक बारीनचो कोण म्युजिकल फेस्टिवल करता, कुवेट आमी गोवा डे सेलिब्रेट करता, कम फेली. UK आमी गोवा डे सेलिब्रेट करता, कम फेली. कित्याक आपयता, कित्याक हांवें पयलें इच्छा गायलेली, हांवें पयलो सीड गायलो. आतां सीड गायलेल्या कारणाक म्हाका नरीश करचो पडलो सीड तो. ते सीड नरीश कोण करतलो, आय हॅव टू बिल्ड ऑन माय टॅलंट ऑफ गोंयकार. कशे भाशेन गाणें गावंक शकता, कशे भाशेन उलोवंक शकता, कशे भाशेन गोंयची 2 वस्तू सांगूंक शकता लोकांक. आनी हे प्रमाणे एज अ MC कहो भोंवता हांव. एज अ MC कहो टू स्टँड इन फ्रंट ऑफ 1000 people. तूं आतां जग भोंवता. आतां तुवें म्हटलें राजकारणाचेर आपल्याक उलोवपाचें ना. ना उलोवपाचें ना म्हणजे उलोवपी हांव. आतां कितें आहा, तूं अध्यात्मीक, हांवूय अध्यात्मीकच्या दृश्टिकोनांतल्यान जर हे पॉलिटिक्स जर आमी पळयले, जे राजकारण आतां सद्या एक आमच्या गोंयाकूच म्हणया, जगाक मागीर एक दिशा दिवपाचो यत्न करता, ह्या कलयुगाचो असर ह्या पॉलिटिक्सांचेर, ह्या राजकारण्यांचेर जाला आनी ताका लागून हे अधोगतीच्या मार्गार चल्ला अशें दिसता तुका? एब्सोल्युटली. सिंपल गोश्ट, व्हडले टॅक्निकलिटी उलोवचें न्हू. तुजे कडेन उलयता म्हजे कडेन गुजबम्स येता. गुजबम्स जाणा तूं कितें, तूं कांटे येता. कांटे म्हणजे कित्याक ते जाणा तूं, कित्याक येता ते जाणा? एक फ्रिक्वेन्सी, एक एनर्जी तुका. एब्सोल्युटली. वी आर टॉकिंग अबाउट सेल्युलर लेवल ऑफ आवर इंडिविज्युअल एनाटॉमी. सेल्युलर कांटो येवप म्हणजे. एनी हाव, कमिंग बॅक टू द मेन पॉयंट, तुजो प्रश्नाचो जवाब दिवपा. बरोबर. आतांच्या कलियुगार आमचें गोंय कित्याक फेमस रे बाबा? आमचें गोंय व्हडलें डेव्हलपमेंट फेमस नाशिल्लें. अरे बाबा ते सगळे फॉरेनर येताले आनी तुजी ते हॉस्पिटॅलिटी पळोवन तुज्या मोगान पडटाले. आमची आवय काडून तुका बाबा यो रे तूं खंयचोय जाणा बाबा हें जेवण जेवन वच. आनी तें आवयचें जेवण तुजें तें उकडे तांदूळ, ते तेळफळाची कडी, बांगड्याची कडी, रेचाद बांगडो, ती भाजी घरच्या आमच्या आंगणान जावन ती भाजी खावन आमी तोंडान तो फॉरेनर घालतालो पळय, लायट जातालो. कितें जातालो? एनलायटमेंट जातालो. एनलायटमेंट म्हणजे तुका मिनूकय सांगता, एनलायटमेंट म्हणजे तूं बाबा कोपा जावन मागीर सगळे त्याग करून तेंय करून बसतालो मरे बाबा फॉरेनर. तो सगळे त्याग करून तो गोंयान बसतालो, त्या खोपीच्या घरान बसून. आतां हेचे करून दर्फी तुमी दाखयले बरें पडटलें, कसो दिसतालो तो खोपीन बसून तो आपले ते खाऱ्याचे लावून तोंडाक ती पेज खातालो, उकडी, फुली प्रोटीन एंड फुली डेलिकेसी ऑफ गोवा. आतां कितें सांगता तुका? हे डेव्हलपमेंट, ही हॉस्पिटॅलिटी, तेच सूख न्हू, तें सूख, तें एनलायटमेंट. बरोबर. आतां जालें भुरगेपणान तूं वच त्या रानान, ती काण्णां खा, चुन्नां खा, चारां खा, कोंडेरां खा, जागमां खा, जामून खा, अळसाणे ती आमचे हे चिरवां ती खा. आवय देवा, ही कोण खातलो तेज्या आंगान चुरचुरी कुट्टिली. आतां
रोडोंक पावतलो कित्याक हे नशीब ना मेळपाक. आतां आमच्या आसगांव हांव कलयुगान पावता, आमच्या आसगांवान हांव हे कोमनीदाद लँड सगली ही वाट समज आमच्या गांवकाराची ती वाट चलोवन तो काजी मुड्डोंक वयतालो आनी तेच वाटेन आमी वयताली खोंडेरां चुन्नां खावपाक बरी अही 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 चुन्नां हातीन धरून कांय भरूंक नाका. तो काजूचो पिवळो 4-5 काजू खाव, ये दे काजू खा, रोस तुजो पोटान बरो. आसाळे 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 वय त्या आसाळ्याचो काय आसाळे खावशी तूं ज्युसी आसाळे खावशी. आतां कित्याक सांगता हांव डिटेलान कित्याक वयता हे खाऊन हे न्यूट्रिशन वाडून हे आमचे रक्तान गवलेले आहा हे आमच्या पुर्वजांनी दिल्ले जालें. आतां तूं भायले डिव्हलपमेंट हाडून ती सेक्शनां 13 लायन ए लावून ही सेक्शनां लावून तूं डेव्हलपमेंटाच्या नांवान हे भायल्या बिल्डर लॉबींग तूं विकता आनी हे सगळी आमची वाट्यो बंद करता ते बरें आहा. आख्खे ऑचर्डलँड आमच्या आसगांवचे ऑचर्डलँड इज नो डेव्हलपमेंट लॉन. आसगांव ह्यो तुका 100च्या वयर ऑचर्डलँड आनी फॉर्ड्युलंट पेपर करून फॉर्जरी पेपर करून हेजेर डिव्हलपमेंट करून कोणे मारल्या व्हडले DGI व्हडले एक्टर व्हडले क्रिकेटर व्हडले सेलिब्रिटी गोंयचे न्हू बाबा दिल्लीवाल्याचे आनी बेंगलोरवाल्याचे हे सगळे येवन रावल्या पळय. ह्या कलियुगान तुका ते 4 पयशे मेळटा मिनिस्टरांक सांगता हांव व्हडल्या बिल्डर लॉबींक सांगता तुका ते 4 पयशे मेळटा तुजे बँक बॅलन्स भरता तुजी फॅमिली आयचे दिसा भायल्या गांवांनी शिकता तुजे कडेन व्हडली गाडी आहा म्हणून तूं गोंयची वायट लायता रे. हे लेसन तूं गोंयच्या जनतेक दिता ना. दीस इज वॉट आय एम अगेन्स्ट. तूं एक येदो व्हडलो श्रीमंत खरे पयशे जोडून श्रीमंत तूं गोंयचे पासत वावुरता तूं गोंयचे एक झाड काडपाक स्टँड घेता तूं गोंयची ती शेतां पुरोवंक ते ताये पुरोवंक तूं ना म्हणटा आपूण उबो रावतलो. हे गोश्टीक तूं उबो रावता तूं सारको गोंयचो. हे कोणाक सांगता आतां मिनिस्टर सोडून दी कित्याक त्या पयशाच्या आशेन कुड्डे जाल्या. बट हो आतां यूथ कमिंग बॅक टू माय टॉपीक. हांव यूथ न्हू रे बट सांगता तुका युथाची यूथ आसा हांव बाबा चेंज जावचो ना. 21 एजीर ब्लॉक जाला भाई 21 एजीर हांव ब्लॉक जाला कित्याक म्हाका तेंच थिवंक जाय. टू क्रिएट एन एक्झाम्पल म्हाका रे बाबा हांव हात जोडून मागता लोकां ए फेली तूं सेलिब्रिटी म्हाका नाका तुमचे शाबाशकी दिवपाक. हांव कोण तो हांव जाणा. हांव फकत कितें म्हणटा तुमकां आतां इन्स्पिरेशन मेळलें मरे तूं जावं मरे तो तूं व्हिडिओ काडटा आयज हेज्यो गजाली आयज तेज्यो गजाली 4 पयशे मेळले म्हणून तूं करता ना न्हू. गोंयच्या बद्दल केन्ना उलयतलो बरोबर. ह्या कलियुगान आतां ह्यो गोश्टीच्यो व्हेरी इम्पॉर्टंट आमच्या पुर्वजांनी आमकां पळय कितें दिल्लें आहा कितें आमच्या हातीन हा तें वयता. I cry to see आसगांव 9.5 kilometers in the radius ही विलेज आमची इट्स अ व्हॅली ऑफ फ्लावर्स नांव मेळलेलें आहा. ह्या विलेजीक तूं आतां नॉदर गुणाय वरसून पळय हे सगळे बिल्डरांनी एनक्रोच जावंक लागल्या आनी तूं पंचायतीक वचून विचार बाबा आमच्या हातीन काय येणार टीसीपीक वचून विचार आमच्या हातीन काय येणार आहे दुसरी ऑथॉरिटी आमच्या हातीन काय ना ती एकामेकाचेर गेम ब्लेम खेळतात. तेच आतां हे राजकारणी आतां देव धर्म करता अशें दाखयता सगळे आमी मागीर झाडाय रावपाची कामां करता पूण ह्या अध्यात्मीक दृश्टिकोनांतल्यान तांकां खरेंच कितें तरी ते आपणसाद करपाची गरज आसा काय ह्या राजकारण्यांक म्हणटा. तूं अध्यात्मीक लेवलाचेर सगळे उलयता सांगता लोकांकूय तितून इनवॉल्व करून घेता मागीर ह्या अशा नगांक ह्या अशा लोकांक जे भरकटलेले आसा तेंची मायंडूच खासा करून पयशे कमोवपाक किंवा जे तुका ह्या संवसारांत तुका पावपाचेंच ना ते अर्थूच ना कमोवन तुवें कितें करप आपल्या ह्या पृथ्वे खातीर किंवा आपल्या ह्या नेचरा खातीर कितें योगदान आसूंक जाय. सो अध्यात्मीक दृश्टिकोनांतल्यान तांकां एक दिशा किंवा एक ज्ञान दिवपाची गरज आसा ह्या राजकारण्यांक. ह्या राजकारण्यांक पयले सुवातेर आमी म्हणटा सारको मनीस जावं. हांव पॉलिटिकल मागीर म्हणटा लिडर मागीर म्हणटा तूं मनीसूच पयलो सारको ना. तूं मनीसूच पयलो चांडाळ आहा. तूं पॉलिटिक्सान इतलो गुंतला. फॉर एग्जाम्पल हेजे पॉलिटिक्सान कशें आतां म्हण तूं पंचायत पॉलिटिक्स सांगता एकलो सरपंच आहा मरे खंयचोय बारीक हांवें नोट केला आमचोच म्हणून सगळेच सरपंच आहा. आतां आमी हिंगा 2 जाण कॅमेरामॅन बसल्या आनी हांव तूं इलेक्शनाक रावला म्हण तूं सिंपल गोश्ट ह्या हिशोबान तूं जाणा हे 2 मनीस तुजे तुका म्हजें झग पडलां
तुका म्हजें झग पडलो तूं म्हाका वोट मार नाल्यार मारनाका म्हणटा आपल्या कडेन 2 जाण आहा जिखपाक पुरो आपणाक. सेम स्टोरी विलेजीन. तो आपले बाबा 1000 समज वोट बँक आहा तो जाणा 600 आपणाक ह्या 500 वोटार आपूण ध्यान दिता. ह्या 500 तितूंतले 3 जाण आहा मायग्रंट, त्यांची वोटींग बँक बी सगळी फॉजरी आहा. हे 2 जाण आहा भायर भितर तांकां मागीर तो फ्लायट तिकेट धाडटा पडटा हाडटा आनी वोट मारले काम जालें. ते उरलेले 500 पळय गांवकार आहा तेका तुजे पडलेलेच ना. आतां हो हे 500 जाणांक घेवन गेम खेळता. आतां गेम खेळता कसली गेम. आतां आपणाक पळय कितें पेपर वर्क तो फॉजरी करून करतात, तो कडेन पयशे लुटूंक जाय करतात. मुनीस कहलो हांव परतें सांगता मुनीस कहलो. आतां तूं म्हणटा ना लोकांनी तें डिसिजन करूंक नाका रे खंयच्या कोणाक हो वोट मारूंक जाय सोडून दी. आतां EM मशीन जालां तें कोणाकूय वोट मार ती ह्याच पार्टेक वचपाचें आहा तें म्हणटा जाल्लें आतां तेजेर भासाभास अर्थ ना. बट हांव कितें म्हणटा हो पळय मनीस आहा जो मनीस निवडून हाडटा तो मनीस समज चांडाळ आहा जालीं 15 वर्सां जाले 5 टर्न ओवर तो धाडलो सगळ्या लोकांक खबर आहा तो मनीस कितें आहा तो. तरी तेकाच वोट मारता तरी तेकाच घेवन करता. तूं कॉन्शियसनस आध्यात्मीक म्हणटा तूं कॉन्शियसनस ह्या मनशाचें कॉन्शियसनस कशें येतलें केन्ना येतलें. मनशाचें कॉन्शियसनस केन्ना येताना मरे जेन्ना तूं कितले मनशीक बाबा पळय रे बाबा गौरेश हें सारकें न्हू रे बाबा गौरेश हें ना. गौरेश म्हणटलो ओके आयकूंक सम्यता रगता तूं जाल्यार ओके ओके म्हणटलो. बट गौरेश फाल्यां तेंच करतलो. कित्याक करतलो की गौरेशाचो कॉन्शियसनस त्या लेवल तूं न्हू रे भाई एग्जाम तूं भाई तूं वयर पावलेलो आहा ते जाल्यार तूं कॉन्शियसनस लेवलाचेर सब कॉन्शियस पावलेलो आहा तूं पावला म्हणटा. कित्याक जेन्ना तूं हे क्वेश्चन विचारता तेजेरूच सजमता भाई न्हू. कित्याक तूं फंडामेंटल क्वेश्चन विचारता न्हू आनी तूं क्वेश्चन विचारता कित्याक ह्यो गजाली म्हजे तुजे भितर ना. हजाराच्या लाखाचे लोक आतां ही मिडिया पळयतले आमचे. कित्याक हे कळटा न्हू बाबा हे सादे गजाली हे आमकां तळमळ आहा ह्या गोश्टींच्यो हे नेचर आमकां जाय अशें प्रत्येक जर तरणाट्याक दिसता जाल्यार हे उच्च पदांचेर बसला तांकां कित्याक दिसना. कित्याक कुड्डे जाल्या पळय हांव आतां बगर तीच गजाल उलयता. हांव मरे नांवां घेयना मरे. आय वॉज टॉकिंग टू द टॉप किंग पिन ऑफ गोवा. कित्याक हे सगळे भाई लोक आहा आनी सगळे म्हजे सारके वांगडीचे आनी वांगडीचे म्हणजे खरें रिलेशनूय आहा सगळे खूब जाण. कोंकणी ते क्रिस्तांव म्हणटो वांगडी आहा. 2-3 जाणां कोण आन्सर मेळले फेली पोटा पासत करता मरे आमी. एकलो म्हणटा म्हाका गुड फ्रेंड म्हजो पोटा पासत करता मरे व्हडली व्हडली कितें सांगता कितें करपी ते. दुसरो कितें म्हणटा आय एम वॉचिंग आउट द बॅक ऑफ माय पीपल. तांकां कितें अडचण येवं आपूण उबो रावतलो आपल्या लोकां पासत. आतां कसलो लोक तो तेजो प्रश्न आहा. पोट केदें व्हडलें आहा दुसरो प्रश्न आहा. कितें पासून पावर घेवंक सोदता तिसरो प्रश्न आहा. आतां हे क्वेश्चन तुका तूं आन्सर कित्याक करता हे वांगडी हांव फ्रेंडलीन उलयला म्हणून सांगता तुका हांव. बट बॉटम लायन म्हजो तांकां एकूच आसता हें पळय गोंयान आमकां इतलें दिलां तेजे पासत आमी कितें करूंक शकता. कशे भाशेन एक सादे यूथ तो बोल्लोलो आहा. एक कॉक्रोचचो टॉपीक काडया कॉक्रोचाचो काडूंक शकता न्हू. आतां केदो मुवमेंट जालो पळय कॉक्रोच जनता पार्टी सिंपल आहा पळय. आतां तो येता म्हणटा पळय आतां तेजेर प्रेशर येयलेलो आहा. तूं येता तुका अरेस्ट करतले तुका तडीपाड करतले तूं एजंट म्हणटले तूं हें म्हणटले तूं तें म्हणून तुका काबार करूंक सोदता. तो सादो भुरगो कितें म्हणटा जे भुरग्यांनी एड्युकेशना पासत सुसायड केलेली आहा तेजेर तो रडटा. हे यूथ आमचे आतां गोंयचे मेल्ले 4-5 जाण सुसायड जावन जाल्यार आमचे सगळ्यांचे कान उबे जावपाचे मिडियाचे जावपाचें ना. ओ आमचे मेले ओ कितें करता एड्युकेशन मिनिस्टर कितें करतले. आमची एक हा रे आमचे गोंयकाराचे हा रे ना न्हू. इवन हो पासून मिडिया आयकून 4-5 जाणांचे कान उबे जातले 4-5 इन्स्पायर जातले मागीर 2 दिसांनी घरा वचून बसतले हे आमी कितें करया. आमच्या गोंयकारांच्या रक्तांत सगळें दिसना तुका सुशेगादपणान ते सगळें सुशेगादपण हा. बट हे सुशेगाद एक गजाल जाणा जावं सुशेगाद इज अ कंटेंट. सुशेगाद इज नॉट लेथार्जीक. लेट मी टेल यू आय एम हॅपी इन वॉट आय एम. आय एम कंटेंट इन वॉट आय एम. म्हाका आनी बाबा ती व्हडली गाडी घेवन नाका हांव म्हज्या बायकार हॅपी आहा. म्हाका ते व्हडलो नांव नाका व्हडलें घर नाका. हे कंटेंटमेंट हांव मानता आय हॅव रिस्पेक्ट बिकॉज हांव सुशेगाद. तूं म्हाका फाल्यां व्हडलो ऑफर घेवन अशी तुका 4-5 कोटी हाडटा फाल्यां तूं तें कर हांव करचो ना बाबा. हांव म्हजे हितून खूश आहा. हां तूं 4-5 कोटी दिता म्हाका अवेरनस करपाक फेली तुवें चाळीस दीस कंटिन्यूस सकाळीं ती सांज पर्यंत शेतान देऊन मातयेन देऊन ते सगळे पळय शेतकामत्या फक्त शेतकामत्याक वयर सरकार काडून थेय आनी युथांक वच अवेरनस कर बाबा शेतकामती जाव.
सगळे गोंयचे एंटरप्रेनर्स, आय वॉज जस्ट टॉकिंग टू अ बिगस्ट एंटरप्रेनर आमचो गोंयचो. आय वॉज टॉकिंग टू हिम एंड ही वॉज टेलिंग मी वॉट अ ब्युटिफूल आयडिया. अरे प्रोडक्ट प्रोड्यूस करया, फॅमिली तुजी राखया ते प्रोड्युसन. सिंपल एक्झाम्पल दिता हांव. भाजी करया व तेळफळां करया आनी ती तुजी फॅमिली कर आनी उरलेलो आमी प्रिमियर प्रायजान ऑर्गॅनिकान एक्सपोर्ट करया. जो तो यूथ हा तो फ्लरीश जावन तो यूथ कितें घेवंक सुद्दां घेवनी पूण ताका प्रॉस्पेरिटीन भरया आनी हें सगळें आपूण करून दिता. एक्सपोर्ट कशें करपाचें, कितें एक्सपोर्ट म्हणल्यार आंग काडटा न्हू, एक्सपोर्ट कशें करपाचें, कशें भाशेन टॅक्निकली जाग्यार घालपाचें, हे युथाक सपोर्ट करया. तें तूं म्हाका म्हण फेली आपूण तुका फूल सपोर्ट दिता आनी तूं हें सगळें जाग्यार. ऑफकोर्स हांव फूल हार्ट घालून तुजे शेबोय घालून धोल घालून रस्त्याचेर प्रोपोगंड चालूच करपी द यूथ काडपाक वयर आनी आमच्या शेतकात पीक वयर काडपाक. आनी टू सस्टेन आवर एग्रीकल्चर, दीस इज द फावंडेशन ऑफ आवर गोवा. हांव फुलोन सारकें इवन पॉलिसीन पासून घुसून मिडियांक आमचे ह्या मिनिस्टरांचे गोमट्यांक पासून धरपी. हो मिडियांक आपोवपी मरे हा बाबा म्हणपी आनी हो गोमट्याक धरपा करता मरे बिंदास करपी. बट अजेंडा म्हजो क्लियर. ह्या गोष्टींक पयसो लाया, ह्या गोष्टींक सपोर्ट दिया, हे गोष्टींक प्रपोट घ्या. ही गाडी पळया आपणाक 4-5 कोटीची माझ्या भुरग्यांक डजंट मेक एनी सेन्स. कितें प्रमोट करता तूं सारकें. आनी गोवा जो आमी प्रमोट करता, आमकां आमचो निसर्ग, आमचे जे पयलींचे जे गोंय आशिल्लें ऑथेंटीक गोवा, जे चित्र आमकां पयलीं दोळ्या समोर दिसतालें तें अस्तित्वात आसपाचें अशें आमकांय दिसता. ना की समज आतां व्हडल्यो व्हडल्यो बिल्डिंगे बांदल्यो, ते बेंगलोरूय आसा, ते मुंबय आसा, ते दिल्ली आसा, ते पळोवपाक हे मागीर लोक कित्याक येतले गोंयांत. ही आमची अस्मिताय दाखोवप हे खरें पर्यटन काय तुमकां दिसना? सारकें. आनी ही गोश्ट सगळ्यांक खबर आहा. भाई गौरेश, तुका कितें खबर आहा? तूं तो पळय मिनिस्टर सायन मारता तेजें घर वचून पळय रे बाबा. मागीर फुडें गोंयचें पर्यटन सोंपतलें ना. तेका तुका विकून म्हाका पयसो करपाचो आहा. तूं मागीर गाडवाचें काम कर, तुज्या माथ्यार तें कितें दी, ओ तुका सेप्टीक टँक साफ करूंक धाड. म्हाका तें पडलेलें ना गौरेशाचें एकदां विकलो म्हाका गौरेशाचेर 1-2 कोटी मेवले हांव खूश. आतां हें म्हजें चरित्र कर म्हणटा म्हाका तूं. हें एक्झाम्पल आनी अशेंच जाल्लें आहा. तुका ते आवयन हार्वेस्ट करून ते तांदूळ तुज्या पोटान घायलेले आहा, तेच आवयक तूं विकूंक काडला. कारापूर पळय सद्याक आतां. आरे ती बायलां पळय रे बाबा, ती बायलां पळय रे, ते नॉट पॉलिटिकल स्टांड करिना. शांतदुर्गाच्या भायर बसले ती 39 स्क्रॅप कर म्हणून पांय पडटा बायलां. ती आतां इतले दीस जाले, 50 वयर दीस जाले, सगळ्यांनी ताका सपोर्ट दिला. बट कित्याक आपलीच जमीन राखा म्हणून फुडें आपले जमीन म्हणटा ते आमले आई तुजें कितें आहा कितें भांगार आहा बाबा. आपूण ती अळमी, ती जाणटी बायलां, जाणटी बायल, आपूण ती अळमी काडटाली मरे पावसान. ती पावसान काडून रस्त्याच्या सायडीक बसताली. ती आमची अळमी. म्हणजे अळमे खातीर संघर्श. आमची अळमी, अळमी खातीर कितली जोडटली रे बायल? 200-300 रुपया एक विला. आणि त्या करोडांनी पयसो आसलेलो त्या मनशाक जमनीची किंमत ना. आनी ती अळमी जिका अळमीचें पडला ती बाबडी थंय त्या अळमे खातीर भायर अशी उना तानाची थंय तपस्या. आतां 50च्या वयर तपस्याक बसल्या थिंगा ती जाणटी बायल. 1 आनी 2 म्हणना, 50च्या वयर बायलां बसल्या थिंगा. फक्त एक म्हणटा जमीन राखा. आतां आयक, ती सगळीं बायलां बसल्या पळय. एक म्हाका बायल दाखय एकल्याची मर्सिडीज आहा आनी एक बायल दाखय कोणाची मर्सिडीज हो, कितें व्हडली व्हडली घरां आहा, व्हडले व्हडले बंगले आहा, व्हडले व्हडले प्रॉपर्टी आहा. एक बायल येवन सपोर्ट करून दाखयता. आमकां कित्याक पडला? आमचे सिजलां, आमी खुश आहा मरे आमच्या मर्सिडीजान, आमचो बंगलो आहा, आमची भुरगीं भायर, आमी कित्याक मदत करया? ते विकना न्ही प्रॉपर्टी. ही खरी अस्तित्व आमची गोंयची. गोंय राखता. हांव न्हू रे बाबा, हांव फकत पाच करून उलोवंक जाणा. हांव न्हू रे बाबा, पयलेंच सांगता. ही बायलां हेंचे पांय धरपाचे, ह्या बायलांचे कारापूरच्या पोतान, चिमेलच्या पोतान. ही बायलां म्हाका एकली कोण पयशांची बाबा दिसना रे. ही सगळी आमची सादी बायलां गांवची. आनी ही आमची खरी कुणबी गावडी, ही आमची अस्मिताय, आमचे कूळ गोंयकार ते भायर सरल्या. आनी हे मरे हे सगळे इन्फ्लुएन्स येयले मरे भायले. तुमी गावडी, तुमी नुस्तेकारां. अरे that is our identity, that is our foundation, that is our fundamental of Goa. तांकां कितें काडटले जाल्यार मिनिस्टराक पयलें मारपाचें कचऱ्यान आनी तांकां व्हरून तांकां फेलिसिटेट करपाचें.
कित्याक हे चोर येतले वयतले बट ही बाबा आमची अस्मिताय मरे आनी ही भुरग्यांक देख दिवंक नाका रे सायबा तूं आतां म्हाका सांग हे सगळे सोशल मिडिया आहा कोरा मरे हेंची रिलां कोरा मरे कशे भाशेन शेतान तुमी पयशे करूंक शकता कोरा मरे हे तुमी हे भोल्लेल्या कारणान पांय त्या मातयेन गेल्या कारणान कशे ते मायक्रोब्स तुज्या पांयांनी वयतले भितर कशे भाशेन तुजें हेल्थ कंडिशन वाडटलें कशे भाशेन तुका अर्थींग पावर मेळटलो इन फ्रिक्वेन्सी टू गेट अ बेटर ह्युमन मिडिया करता ना म्हाका वायट म्हणपाचें ना रे कोणें सोशल मिडियान आमचे यूथ करता आपले 4 पयशे करता मॉनिटायज करता पयशे करता व्ह्यूवर्स वाडयता बट कितें तूं दिता जनतेक द युथाक टू चिल्ड्रन द सोसायटीक तूं कितें दिता आनीक एक फेलिबा बोध म्हाजो न्हू एक विशय कट जालो जो आमी वदळ खोपीचो विशय काडलो पयलीं आमी खोपीन राबितो करताले एक लामण दिवचेर आमी थंय एक जेवण करताले पेजे वांगडा आमलेचो खावन आमी सुखाचें जिवन जगताले आनी हेच आमचे जे कल्चर आसा गोंयचें खरें तेच एट्रॅक्ट जावन हे भायले लोक हिप्पीज येताले आनी ते हिप्पी हांगासर मेडिटेशन करताले एक्झॅक्टली आनी तेकाच लागून आमचे गोवा म्हटल्यार एक स्पिरिच्युअल लेवलाचेर नॅक्स्ट पातळीचेर पाविल्ले आसा येस आतां हे खंय तरी हरपत चल्लेले आसा खंय तरी आतां शेणत चल्लेले आसा होय सो हे परत येतले म्हणटा तूं होय आनी आमीच म्हणटा मागीर आमचे हे नाका जाल्ले ट्युरिस्ट गोंयांक येवपाक लागला होय एक टायमार गोंयान आमचे स्पिरिच्युअल लेवलाचे ट्युरिस्ट येताले जेका आमी हिप्पी म्हणटा आनी पिशान काडटले आतां कितें सगळी घाण दर्यांचेर पळोवपाक मेळटा हे येतले परत दीस आतां काय गेले हातांतल्यान सगळे भायर ना हे कितें जाणा मरे खूब रिसर्च केल्लो आहा एक गांवांत मरे क्रायम जातालो मरे आनी क्रायम जाल्ल्या कारणान मरे तेंच्यांनी कितें केलें गांवकारांना मरे सगळे जाणां एका जाग्यार येवन मेळप हातीक हात धरप मोदें उजो घालप उजो इज अ मायक्रो टू मॅक्रो कॉस्मोस कनेक्शन्स ऑफ द ट्रान्सम्युशन ऑफ द मेसेजीस बिकॉज इट गेट ट्रान्सफॉर्म्ड द फायर सांगूंक सोदता गोंयकारांक सादी गोश्टी की उजो त्या पासून आमी दिवो पेटयता वाट पेटयता कारणां पासून बिकॉज इट गेट ट्रान्सफॉर्म्ड एंड तुजी मेसेज मागीर ती पावता खंय पावूंक जाय सो कितें केलें तें गांवकारांक जाणां मरे उजो घालप मरे हातीक हात धरप मरे आनी फक्त मेडिटेशन करप गांवचो वातावरण एनवायरमेंट ऑफ क्रिमिनल चेंज जालो सो कमिंग बॅक टू द रियालिटी ना रियालिटीचे सांगता आतां गव्हर्मेंटूच म्हणटा स्पिरिच्युअल ट्युरिजमाक चालना दिवपाक जाय स्पिरिच्युअल ऑलरेडी आमचे जे आसले ते आतां शेणत चल्लेले आसा ना जाल्लेले आसा ते आतां खरें आसा गोंयांत ते आतां कशें परतून हाडप तें कॉन्शियसनस एका मिनिस्टराचें आतां होच मिनिस्टर हांव सांगता पळय मिनिस्टर प्रॉपर्टीन डील करता मिनिस्टर व्हडले दलाल जालेले हा भयंकर दलाल जाले तांकां विचारपाची प्रॉपर्टी खंयचे भयंकर दलाल आनी एका मिनिस्टराचे पळय कितल्यो प्रॉपर्टी हा आतां नांवां घेवया नाका 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 नांव नाका कित्याक नांवां घेत जाल्यार पयले आमच्याच एरियांतली काड म्हणटलो तो असं न्ही नांव पूण आतां हे स्पिरिच्युअल नांवाचेर सुद्दां धंदो जावपाक लागला म्हणटा स्पिरिच्युअल हांव कितें म्हणटा सायबा पळय पत्ते म्हणटा हो म्हजो विजन हांव नकळो कितें करता तें म्हाकाय दलाल न्हू I also want to be a middle person now. तुका सिंपल सांगता हे प्रॉपर्टीचे होतो ना आय कॅन गिव यू अ सिंपल एग्जाम्पल जेन्ना तूं प्रॉपर्टी एक डिवेलप करता त्या प्रॉपर्टीन पयलें मॅपिंग आसता झाडां कितलीं आशिल्लीं वेजिटेशन कितें आसलेलें एनवायरमेंट कितें आशिल्लें बायोडायवर्सिटी त्या प्रॉपर्टीची कितें आशिल्ली ती तूं एनहान्सूय करूंक शकता पळय ह्या गोंयांक अनपड गंवार अकल शुन्य मिनिस्टर म्हणटा हांव तूं त्या प्रॉपर्टीचो व्हॅल्यू डिग्रेड करता ती सिंप्लिसिटी काडून गोंयानो बिल्डिंगां बांदून हांव कितें म्हणटा हांव आतां आजगांव 15 वर्सां जालो तूं हांव प्रूफ करून सांगता 15 वर्सां सुपुल्लो आमचो गांव म्हणटालो फुलान भरलो आमचो गांव आनी कित्याक म्हाका विजन क्लियर जालो बिकॉज ऑफ इट्स बायोडायवर्सिटी द व्हॅल्यू ऑफ आसगांव इज अ टॉप मोस्ट व्हॅल्यू ऑफ एंटायर गोवा कित्याक सांगता बिकॉज हांव जाणा आशिल्लो रेट वाडटलोच म्हणून आतां रेट कित्याक वाडटा जेन्ना तुजी जमीन फर्टायल आसता तुका तो एनवायरमेंट तुजो काम आसता त्या पासून तो व्हॅल्यू वाडप आनी हांव कितें म्हणटा कहलें म्हाका जाय आतां म्हाका समज डिलर केल्लो तुमी प्रॉपर्टीचो बाबा तूं कोण बिल्डर तूं कितें बिल्ड करता फर्स्ट क्वेश्चन आसपाचो म्हजो कशें बिल्ड करतलो बाबा कितलीं झाडां लायतलो तुजे पळय तें कन्स्ट्रक्शन घालतलो कहले भाशेन सस्टेनेबल आसतलें आरे तूं चिंत रे बाबा ही एक प्रॉपर्टीन वयता तूं आनी तें सारकें कुळाघराचें कशें घर आसता मातयेचें घर आसता चुट्टाची तुजें भितर आहा एसीची गरज ना आनी भायर तुजें एक तलाव आहा तितून सोरोप आहा फ्रॉग्स आमचे बेबे आहा आनी तूं नुस्तीं भोंवता आनी लोटस प्लांटेशन आहा आनी तें तुज्या झाडाच्या वयर क्रिपर चल्ले आनी जें फूल ककून आहा आनी तूं तुका शांतीकायेन बसला
द एनवायरमेंट इज हार्नसिंग यू टू बिकम अ नेचर. आणि आमचो प्युअर नेचर कितें आमी नेचर म्हणटा तुजो नेचर कितें तुजो नेचर कळलो आमचो नेचर म्हणजे बायोडायवर्सिटी नेचर. तूं असलें कन्स्ट्रक्शन करता, तूं असलें डिव्हलपमेंट करता, तूं असलें आमची आनीक जागृताय करता आपल्या प्रॉपर्टीची. प्लीज करात मरे. स्पिरिच्युअल डेस्टिनेशन मरे तूं कर मरे. असलें लोधा प्रोजेक्ट, बीच बांदता खंय थिंगा, हय तेच. बिल्डींग बांदता खंय थिंगा, उदीक खंयच्यान हाडटलो गोंयान. वॉटर टॅपिंग तूं प्रोजेक्ट दी. वॉटर रिप्लॅनिशिंग. म्हज्या घरा कडेन येवन पळय बाई 15 वर्सां केलेली येदी झाडां लायलेली येदी अशी येदेर रूप जाल्या. हांव उदीक घालिना. हांवें कितें केलेलें 5 मीटर बाय 6 मीटर खड्डो बांदला. सगळें पावसाचें उदीक चॅनलायज करता, जोम दिन भरता. It getting dripping to the water table, to the well, and sucks the water from the plant. आणि झाडां ऑटोमॅटिक वाडल्या. कोणें केलां आजगांवान? येयल्या येदे चेंबर बांदला. 1000 स्क्वेअर मिटरान 8 विला काडल्या. स्विमींग पूल पर विला घातल्या आणि सगळो गू काडून त्या चेंबरान सोडला आणि वॉटर टेबलान सगळें पोल्युटेड केलां. हें सायन्स ह्या घोव्यांक, ह्या अनपड गंवार मिनिस्टराच्या तोकलेन येना रे. कोणें एकल्यान प्रस्ताव गायला? आजगांवचोच म्हणटा हांव. म्हाका दुसऱ्या गांवचें म्हाका खबर ना. आजगांवचेच म्हणटा. ही घाण चल्ल्या कोणें एकले मिनिस्टरान म्हणलां? आतां हेंय सांगता थ्रू दीस मिडिया जातलें सगळें. आजगांव इज 9.5 स्क्वेअर किलोमिटर इन रेडियस. इज सरावंडेड बाय द हिल्स. तूं आजगांव मदें उबो राव, सगळे बुटीक हॉटेलां, सगळे बुटीक. आजगांव तूं रावंड मार, सगळे हिल्स दिसतले तुका. हिल्स हे हिल्स थोड्या दिसांनी तुका मेवतले पळय. थोड्या म्हयन्यांनी सगळे सेलीक पेटल्या. आणि कितले प्रसन्न दिसता आजगांव. म्हणजे तिथे पयलींचे इन्फ्रास्ट्रक्चर सगळी घरां आणि अश्यो अश्यो ते वाटी एक बरें दिसता. डेकोरम थंय रे. ताकाच लागून हे पळोवपाक गोंयांत येता न्हू सगळे पर्यटक. आनी तेच आमीच जर आर्टिफिशियल गजाली करपाक लागल्यो आसा त्यो ना करून जाल्यार कितें फायदो? आसा ते ना करून न्हू. आनी म्हाका युथाचेर विश्वास आसा. आनी ह्या माध्यमा वरवीं तूं आतां म्हणटा पळय स्पिरिच्युअल स्टार्टूच केलें स्पिरिच्युअल कॉन्वर्सेशन. वॉट इज स्पिरिच्युअलिटी? स्पिरिच्युअलिटी इज समथींग वॉट यू विजन एंड वॉट यू मॅनिफेस्ट इन दीस प्रेझंट डायमेन्शन. म्हणजे तूं कितें तुजें सपनां चिंता आनी ती सपनां सारकी घट भितर धरून रावता. आनी ही सपनां तुजी तूं मॅनिफेस्ट म्हणजे तूं जागृतायेन तुज्या भोंवतणी करता आनी ही जातली. आनी तुमच्या माध्यमा वरवीं हें म्हाका दिसून येतलें की हे यूथ, हे इन्फ्लुएन्सर सिरियस मोतान घेतले. आनी हे पळय आमच्या आवयन पळय कितें दिल्लें. आवय म्हणजे धरती माय. हे धरतीन मायन पळय कितें दिल्लें हें जागृत करून घेतलें. आनी जागृत केन्ना जातलें? बाबा तूं क्रिस्तांव, हिंदू, मुस्लीम हांव हें म्हणून फक्त बसा रे. फक्त बसा आनी त्या प्राणाचेर ध्यान दिवया. छत्रपती शिवाजी तलवार उखलून फुडें या. ए जेजूक मानता जाल्यार तूं हो कित्याक न्हेसता? बाबा रे जेजून केन्ना म्हणूंक नाका तूं कहो नेस. छत्रपती शिवाजीन केन्नाच म्हणूंक तूं वच आनी दुसऱ्या धर्मांक सकयल घाल. हांव फकत एकूच म्हणूंक सोदतां. कॉन्ट्रोवर्शियल जावचें ना हें तुका मुद्द्याचेर येता. हांव फकत एकूच म्हणटा हे मॅसेंजर पळय आशिल्ले जेजू, शिवाजी, ओ शिवा, ओ कोणी म्हण तूं कोणी सांत, हेंची नांवाचेर तुमी वचनाका. हेंच्या मॅसेजीचेर वसात. हेंच्या मॅसेजीचेर वसात. कितें सांगूंक सोदताले? जेजू मोगान रावात, मोग वाटात, पाशयेंसान घेयात, माफ करात ताका. छत्रपती शिवाजी धर्म रक्षक करात. तुमच्या धर्मात आपलो धर्म म्हणटालो पळय तो दुसऱ्याचो धर्म राखतालो. तेजो सेनापती आसलेलो मुस्लीम. सारकें. संत केन्नाच पांडुरंग म्हणनाका आमचो विठ्ठला बाबा त्या धर्माचे केन्ना उलयनाले. मनीसपण राखात. एक बरो मनीस जायात, अस्तित्व राखात, भोंवतणी राखात, फॅमिली राखात, सोसायटी राखात. हेजे बद्दल उलयात. आमचे सौंदर्य राखात, नेचर राखात. हेजे बद्दल उलयात. डेव्हलप करया. वॉट इज डेव्हलपमेंट? हे बिल्डिंगां बांदात, हें करत कितें सायबा? ही नॉलेज आमच्या भुरग्यांक आनी म्हाका विश्वास आसा. म्हाका हे युथाचेर विश्वास आसा. म्हाका ते भुरग्यांचेर विश्वास आसा. म्हाका आख्खे आयचो आमचो गोंयचो लोक डायस्पोरा ज्या भायल्या गांवांनी व्हडले व्हडले पदार आहा रे बाबा. व्हडले पदार आहा आमचे गोंयचे. व्हडले रिप्रेझेंटींग इंडिया. हांव आत्तां हिंगा भितर सरचें पडलें. आय वॉज टॉकिंग टू वन ऑफ द टॉप मोस्ट सेक्रेटरी हू इज रिप्रेझेंटींग इंडिया. इज द सेक्रेटरी ऑफ एम्बसी इन UK. ओके. आनी तेणें म्हाका एक्सेस दिला. Swaminarayan Bab, Swaminarayan, the biggest temple in entire world in Western countries.
स्पेशल म्हाका तेंच्यांनी नशीब जाय बाई तुका थिंगा वचपाक उगडास दवर कमयला तुवें हा कमयला म्हणटाय हांवें ताका एकूच सांगलें बाबा UK आतां तेणें म्हाका गायलो गॅस्ट लिस्टार तुका सादो वचून जाल्यार तुका लायन लागतली बाबा थिंगा बट म्हाका तेणें गॅस्ट लिस्टार घायला एज अ रिप्रेझेंटेटीव ऑफ इंडिया कमिंग टू युअर टेम्पल आनी ते म्हाका जाता बाबा केन्ना येता तूं तुका वचून थिंगा अपॉयंटमेंट घालूंक जाय लायन लागता तुका डेट मेळल्यार बरी आहा हेणें म्हाकाय चात्ता हे तूं केन्ना येवंक सोदता आय जस्ट वॉन्ट टू टेल यू एज एन इन्स्पिरेशन टू द यूथ तुम्ही हेजेर तेजेर वचनाका जाणवायचेर तुम्ही तुका आतां भायर आपोवणें दिता आनी आमी कितें म्हणटा आमी भारत म्हणटा विश्वगुरू जावपाच्या मार्गार आसा अशें जे सद्या आमच्या देशांतूच जी सद्या म्हणजे डेव्हलपमेंटाच्या नांवार ज्यो कितें गजाली चल्ला अशात भारत जो आसा तो विश्वगुरू जातलो तुमच्या सारके लोक आसतना अशें हांव सांगता भारत विश्वगुरू जातलोच बट आमच्या गोंयसून हे भुरग्या वयर सत्तल्या वयर सांगता गोंयचे आमचे म्हाका तेंचेर विश्वास आहा आमचे गोंयचे विश्वास आहा कित्याक आमचे 7 भयणी एक भाव कितें वाऱ्यारसून येवंक ना हे 7 भयणी आनी एक भावाचो आशिर्वाद एकल्याचेर आहा एकल्याचेर आमचे सायबीणमायचो आमचो सेंट फ्रांसीस म्हणनाका आमच्यो स्वामी समर्था म्हणनाका आमचे सांता पळय कोण येवन येल्ले आहा म्हाका कोणें म्हजो फोटो घातलो पळय कोणें म्हापसाचो एकल्याच प्लीज हां सांगता आणि मिस्टर कट्टर म्हणून हो गोंयचो गोम्स खत्तर म्हणून घातलो हा कोणे हांवें सोदला रे कोण तो मेळोंक ना म्हाका बट आमच्या म्हापशात वाले मिडियाक विचारले बाबा हो कोण आनी थिंगा आमचेच क्रिस्तांव भाव ओके ओके तो सुटला तो नको त्याचो धर्म खंयचो तो हेजेर पावत येयला तेजेर पावत आनी जाता जाता तेजे भाशेन मेसेजी घातल्यो म्हाका आनी कोंकणींनी घातल्यो हे न्हू कितें आनी म्हजेच क्रिस्तांव भावान म्हाका सपोर्ट दिलो खूब जाण सपोर्ट दिलो ए बाबा तुमकां खबर ना तूं कोण ना तुका खबर ना जाल्यार उलयनाका फेली बद्दल आनी खूब जाण म्हणले अरे बाबा ही इज अ इक्वल आनी बरे बरे मेसेजी बसयले खूब जाण पयले म्हजो मुद्दो कितें आहा तुका तूं समाजाचें बरें बाबा कितलेंय बरें कर म्हाका आमचें म्हणटा पळय फेली तूं क्रिस्तांव जावन तूं हो भोंवता रे कित्याक लागून भोंवता म्हजी स्टायल रे बाबा हांव कितें म्हणटा म्हजो माय मास्टर इज जिजस बाय द वे आतां मागीर आमचे क्रिस्तांव येता कंट्रोवर्शियल न्हू जिजस हो भोंवतालो म्हणजे तूं जिजसाच्या दिखावटीचेर जज करता म्हज्या कावरा पयलीं तूं म्हाका जज करतलो म्हजें म्हणजे हांव कितें बरो हो कितें धवो न्हेसलो काय हांव हें करना जाल्यार हांव जिजस जालो ना जाल्यार हांव कोण शिवा जालो डोंट जज बाय मी बाय द नेम्स मॅसेज कितें आहा म्हजी तेजेर ध्यान दिया सो हे कट्टर केलो म्हाका म्हणजे हांव गोंयची दुस्पोट घालूंक येयलां त्या लेवलीर गेलो म्हणजे तूं सेंट फ्रांसीस सपोर्ट करता काय ती हिस्ट्री आहा तें वयर काडया आतां अरे बाबा जालें तें जालें तो मेल्लो आहा ते भितरले खोणांतलें काडून तेजी स्केलेटन भायर काडून हांव नाच म्हणटा आतां कितें जाय आतां गोंयांक कितें जाय आमच्या युथाक कितें जाय कशे भाशेन तूं आमच्या भुरग्यांक सोजमणी दिवंक शकता कशे भाशेन आमच्या भुरग्यांक एनकरेज मोटिवेट इन्स्पायर करता फुडें वचपाक गोंय राखपाक टू प्रोटेक्ट प्रिजर्व रिस्टोर मॅसेज सिंपल आहा क्रिएट अ सेलिब्रेशन एक घुमटा म्हजें एक सोपन हाडा मरे एक 3000 लोक आमचे घुमटाकारां भुरगे एका सुवातेर मेवल्या घुमका 24 hours नॉन स्टॉप वाजयता ही एनर्जी पळय जनरेट आनी सगळ्याचें इंटेंशन एकूच आहा गोंय राखपाचें गोंयची उदरगत करपाचें आनी कितें म्हणलें तें विश्वगुरू भारत जावपाचो आसा भारत सोडून म्हाका भारत गोंय विश्वगुरू जावपाचें गोंय आनी ह्या कॉन्शियसनसान तूं आनी हांव सद्याक आतां बसले आनी आमचे भितर आतां आमचें कितें तरी चडलां मातशें वयर पुरो मातशें स्टेप बाय स्टेप थोडे आनी आमी जाणा आमच्या वाटेनसून आमी कितें करतले तुज्या कामा वरवीं तूं कितें करतलो म्हज्या कामा वरवीं हांव कितें करतलो आनी एका जाग्यार मेवतले आनी हीच स्मायल दितले आमी म्हणटले भाई विश्वगुरू बरें भाई हा विश्वगुरू म्हणजे कितें एक एग्जाम्पल जावंक जाय आनी हें न्हू कितें पळय म्हज्या नांवान तूं वखोंक जाय म्हाका गौरेश म्हणून वखोंक जाय आनी नांवां इम्पॉर्टंट नाका मॅसेज कितें आहा आमची आतां आमी म्हणटा पळय की एक आतां एक बरो आंब्याची टोपली आसा आनी भितून एक कुस्को किंवा अशे आंबे दवरले जाल्यार बाकीचे आंबे कुसता आतां आमच्या गोंयांत अशे सगळे म्हणजे वेगवेगळे आतां भायल्या विचारांचे लोक आतां म्हणजे आमची गोंयकारपण कमी जायत चल्ला आनी एक सगळी भायली शक्ती कशी आमच्या गोंयांत एक वाडत चल्ल्या सो तेंचोय विचार गोंय राखपा खातीर आसतलो काय आमचेय विचार तेंच्या भितून मर्ज जातले आनी आमी तशेंच वागतले
द वायज वन सेड जाणा मरे तूं आतां हो उलयता हांव हो उलयता हिंगा आमच्या फुडल्यान एक दाव मारीत छॅक करून पांयशांचो हो आमची उतरां सेम उरतली गरजेनुसार जावपाक शकता. सो मॅक्सिमम 99% प्लस पळय लोक हा न्हू तेंच्या पयशे फुडल्यान पडत रे तेंचो प्युअर नेचर भायर सरता लोकांचो प्युअर भायर सरतलो. आतां हो नेचर तुज्या आवयन बापून तुका कितें देख दिल्या तुजे स्पिरिच्युअल मार्गान तूं कसल्या मार्गार आहा. आतां स्पिरिच्युअल मार्ग म्हणल्यार कितें आतां त्या फातराक दगडाच्या देवा तुला रे आमी देव मानिला ही बिश्टी उतरां न्हू. एक साद्या दगडाक आमी देव मानून घेतलो आतां तो देव खंयचो येयलो त्या देवाक आमी भितरल्यान मानला आनी त्या दगडाक आमी फूल घालता अगरबत्ती घालता अभिशेकन करता कित्याक कित्याक ह्या देवाक लागता म्हणून आमकां ओ त्या क्रॉसाक आमी वाती पेटयता तो लाकडाचो देव मरे तो कित्याक करता कित्याक हो देव जागृत जाला. आतां त्या देवाक तूं खऱ्यांनीच मानता काय बिश्टें ना रे देवा आपणाक तूं एक मर्सिडीज दी आपूण तुका 10 वाटी पेटयता हें बाई अदीक बरें तूं दुसरो करप पॉलिटिशन जालो मरे. म्हाका तुजे कडसून देवाक कांयच नाका तूं फक्त आपका बऱ्या मार्गाक एक चलोवन दाखय. म्हाका वाट शेणलां आमी सगळे शेणले बाई सगळे मेंटली स्ट्रेस आहा हे पळय पळयता आतां सगळे पळयतले न्हू. हांव एक मत गजाल सांगता आतां पळय हे लोकांचे उलय आमी लोक आतां सगळे पळयतले 90% एंटरटेनमेंटा पासून पळयतलो गौरीश कितें क्वेश्चन करता फेली कितें आन्सर दिता ओ अशी कितें उलयता रे तो वालो जालें. तितूंतले मरे फक्त 10% वा 5% आसतले मरे जे सिरियस घेतले आनी हे सारके कमींग टू युअर आन्सर आमकां हे सगळे पळय तेंकां घेवन बसपाचें ना. कोण आमचो वाल उरता न्हू हेंकां घेवन फुडें वचपाचें. बाकीचे जे बिश्टे आसतले जमा करपाक हे आपूण हें करूंक शकता बिश्टे वाऱ्याची बालां बट तितूंतलेच मरे 5 जाणो 10 जाणो एकलो पासून मेवत रे पुरो. एकलो यंग जरी सापडलो की बाबा हां ह्या गोश्टीं कडेन आपूण कनेक्ट जाता आनी अध्यात्मीक आनी जे हे विशय जे आमच्या नेचराक लागता त्याच्या कडेन जर तूं कनेक्ट जातलो म्हणजे तेय ऑडियन्स जर आमच्या कडेन कनेक्ट जातले जाल्यार एक तरेचें ते ट्युनिंग जावप गरजेचें आसा. म्हणजे तो व्यक्ती त्या झोनान आसूंक जाय त्या एनलायनमेंट झोनान आसूंक जाय तेन्नाच ताका ते हे सगळ्यो गजाली तो आत्मसात करपाक शकता. एब्सोल्युटली सारकें तो अलायन जावंक जाय कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली सुपरकॉन्शियसली जस्ट टू डिस्क्लोज एंड सादे गोश्टीन सांगपाक कॉन्शियसली म्हणजे कितें मोगाल गोंयकारांनो कॉन्शियसली म्हणजे आतां आमी बसल्या तुमी आमचो कलर पळयता तुमी म्हजो तिकलो पळयता ग्लास पळयता आनी तुमच्या मोतीन एक परसेप्शन घेवन येयल्या भितर तो हो कितें उलयता दॅट इज कॉल्ड कॉन्शियस अवेरनस सगळें अवेरनस. सबकॉन्शियस तुजी भितरली मोत तुजी जाणवाय तुजें स्पिरीट तुका सांगतलें तो कितें म्हणटा तो सारकें देवाची गजाल उलय सारकें युथाचे गजाल उलय सारकें ओ तुका एक आन्सर भितरल्यान मेळटलो स्पिरीट. सुपर कॉन्शियसनस मायंड म्हणल्यार कितें वॉट इज वॉट एंड वॉट इज नॉट तूं सारको जाणा बट हें तुका झूप करूंक मेळना तें सुपर कॉन्शियसनस झूप करूं येना. तूं खरेंच बरो ध्यानान समाधीन पावला खरेंच त्या लेवलान खंय पावला जाल्यार तुका तें सुपर कॉन्शियसनस मायंड येता तुका विजन येवंक लागता तुका तें रियलिटीचें दिसता तुका तें फ्रिक्वेन्सी अलायन जाता तूं भितरल्या भितर आनी तुका कळोन येता बाबा कितें सारकें तुज्या जिविता बद्दल हें न्हू कितें नाल्यार तूं बसला आनी तूं मार्सार पावला तो गोश्टी न्हू भितरल्यान इट टू अलायन आनी हें नॉलेज हें इन्फॉर्मेशन आमच्या युथांक पावोवपाचें गरजेचें. आनी म्हाका दिसता आमची आतां सद्याची लायफस्टायल आसा ती आमकां सद्या घेरिल्ली आसा जखडिल्ली आसा आनी केन्ना ना केन्ना एक असो क्षण प्रत्येकाच्या जिणेंत येतात तो एक शेवटच्या घडये आसूंक शकता कदाचित की आपणें बाबा कितें केलें आनी तेन्ना ती जाणविकाय जाता की आपले कडेन अश्यो संदी आशिल्ल्यो पूण आपूण त्या मार्गार एक पॉयंट येताच आसतलो मनशाच्या की तो त्या टायमार अवेकन जाता आसतलो आनी ताका रियलिटी कितें ती दिसता आसतली. तुका दिसना? गौरीश भाई फिलॉसॉफर तूं भाया नंबर 1 लवली वेरी गुड टॉपिक अशें दिसता कळना आसतलें तांकां इवन मंत्र्यांक सुद्दां एक दीस तरी जाणवतलें तो राजकारणी केदो आसूं हांगा आपूण कितें तरी मिस्टेक केली पूण तेन्ना तेज्या हातांतल्यान सगळें निसटलेलें आसता. हें दिसना तुका न्हू दीस इज द फंडमेंटल ऑफ आवर एक्झिस्टन्स हांव सगळे गोंयकारांक सांगूंक सोदतां. हें पळय गौरेशान ह्या स्टुडियोनसून आतां बी गजाल सांगल्या गोमंतक टिवीनसून गजाल सांगले हें एकलो कोण मरचो ना हें तुजें उतर रियलायज केल्या बरोबर. हांव चॅलेंज करून सांगता कित्याक हो रिसर्च केल्लो आहा रे बाय व्हडले युनिवर्सिटीन रिसर्च केल्लो आहा 2000 लोकांचे रिचेस्ट मिलियनराचे रिसर्च केल्लो आहा की विचारपाक मिलियनर आतां हातून आहा सगळे बाबा तुका कितें जाय रे
तुका कितें जाय आतां मरता तूं फाल्यां परवां कितें जाय तेंचो फकत एकूच जबाब आसलो आपणाक एकूच दिसती बरो रावपाक तुजे कडेन सगळो पयसो आहा तुजे कडेन सगळो पावर आहा तुजे कडेन सगळें आहा आनी तूं जाता एक दीस रावपाक आनीक दी बरो म्हणजे आख्खे लायफ भर केलें कितें तुवें कमिंग बॅक टू दीस क्वेश्चन जेन्ना हे क्वेश्चन बोगर आमी स्वता विचारता आमचें कितें अस्तित्व कित्याक लागून आमी जल्म घेतला कितें लागून आमी डिफरन्स करूंक शकता ह्या समाजाक कितें लागून आमी दुसऱ्याच्या मोगा पासून ऑब्सेस्ड हांव बरो न्हेसूंक जाय हांव बरो दिसूंक जाय म्हज्या बॅल्सान बँकेन पयशे आसूंक जाय हांव 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 म्हाका 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 म्हज्या बॅल्सान म्हजो हांवें केन्ना चिंतूकच ना गौरेशा कडेन 4 पयशे जावचे हांवें केन्ना चिंतूकच ना गौरेशाक केन्ना कसो वयर काडचो हांवें केन्ना चिंतूक ना गौरेशाची फामील बरी आसची हांवें केन्ना चिंतूकच ना गौरेशाक एक बरी गाडी मेळची हांव कित्याक चिंतलो गौरेशाचें हांव कित्याक चिंतलो कित्याक म्हजें मनीसपण जालां काबार म्हाका जाय म्हजी बोल्सां म्हजो फॅमिली म्हजो पावर म्हजो हें मनीसपण विश्वगुरू आनी म्हाका विश्वास आसा ह्या युथाचेर ह्या भुरग्यांचेर जे फ्युचर भुरगीं आमची गोंयची सांगता तुका घरा कडेन बसून परती पेज जेवंक लागतली आवय खारें खा गे म्हाका आनी हें आमच्या मातयेन आहा ही आमची गोंयच्या मातयेन आहा हें अस्तित्व हें वयर सरतलेंच आनी थ्रू योर मिडिया आय रिक्वेस्ट ऑल द पीपल ऑल द यूथ ऑल द सोशल मिडिया इन्फ्लुएन्सर टू गेट दीस आयडिया ऑफ द एग्रीकल्चर टू गेट द all the youth encourage them बाबा तू ते कंप्युटर इंजिनियर यो इंजिनियर तो बाबा तुमकां कामां मेळची ना रे बाबा AI has taken your jobs बेकार बसतले घरा कडेन फ्रस्ट्रेटेड जातले केस ओडटले आनी मागीर म्हणटले सॅटिस्फाय म्हणून ते मारक कॉप मारूंक लागतले वो ड्रग्सान वयतले आनी मागीर म्हणटले दॅट इज प्रोवायडींग मी सॅटिस्फॅक्शन इट्स गोईंग डावन बट हे स्पिरिच्युअल मार्ग आमी घेयत साधना करीत मेडिटेशन करीत कोणूय दिवं जायना जो फरक न्हू इनरेलिवंट वॉट एवर गॉड झाडाच्या मुळान बसत आनी फक्त श्वासाचेर आपल्या ध्यान दिवन श्वास कहो भितर येता श्वास कहो भायर येता आनी देवा वाट दाखय आपणाक पुरो इतलेंच प्रेयर वाट दाखय देन यू टेल मी तुका मदत करना जाल्यार नेचर तुका आतां ही जाणविकाय केन्ना जाली म्हणजे आपूण त्या आध्यात्मीक लेवलाचेर पावपाक शकता सगळो भेदभाव विसरून तूं एनलायटमेंट जावपाक गेलो आनी एक अध्यात्मीक तूं एक व्यक्तिमत्व कसो दिश्टी पडटा सो ही जर्नी तुजी खंयच्यान स्टार्ट जाली आनी आयज तूं असो आसा ना दीस इज स्लो प्रोसेस भाव अजून पासून ना हांव थिंगा अजून हांव आतां पळय उलयता पळय तुजे उर्जे वरवीं उलयता एक गजाल जाणा जो ही म्हजें इन्फॉर्मेशन आसतलें बट इन्फॉर्मेशन ओन्ली कम्स फ्रॉम द इन्स्पिरेशन ओके तूं म्हाका इन्स्पायर करता एक गोश्ट सांगपाक हांव फाल्यां विसरतलो विसरूंक शकता बट पीपल इन्स्पायर आनी म्हाका केन्ना येयलें काय म्हणजे जाल्यार जालें आतां एक 15 वर्सां ओके 15 वर्सां जालीं की स्लो स्टेप बाय स्टेप बिकॉज आय एम लकी हांव बाई युरोपाक बसलो ना वन ऑफ द टॉप मोस्ट स्पिरिच्युअल हब इन एंटायर वर्ल्ड इज इंडिया आनी तितून इंडियन गोवा जागृत स्थान आहा आमचें आसा जागृत अरे बाबा तूं कितें तोकलेर अशें घालून लांकडां घालून उजो पेटून शीत करता कित्याक करतले पिशाल्या फाटीक भाले घालून अशें उमकान थेयल्या पिशाल्या दोंगरांनी चुट्टी पेट्टा ती दिसता दोंगरार चुट्टी पेट्टा पांय बिश्ट्या पांयांनी कोलार धांवता स्पिरिच्युअल गजाली ह्यो सगळ्यो ना हांव सांगता तुका आमचें कितें जालां तें हे सुपरस्टिशन मरे बाई सगळे हो हे म्हणपी हा अरे तुका सजमाना जाल्यार सुपरस्टिशियस हांव कितें म्हणटा हें सगळें घडणीक पळय घडटा न्हू तें कांय करनाका फक्त त्या सुवातेर वचून दोळे धांपून तुमच्या बसात आनी प्राणांक अलायन करात आनी पळयात भितरल्यान कितें जाता तें तुजें फूल केमिस्ट्री बायोलॉजी एनवायरमेंट तुजो चेंज कॉन्शियसनस सबकॉन्शियसनस हे रो जाणा रो हें रो आहा आमच्या गोंयांत तुका मरे रोखडेंच सोजमता कितें जाता तें आतां तूं म्हणटा पळय तुवें एक बरोच पॉयंट सांगलो हे मिनिस्टरांक सोजमोचें ना मरच्या पयलीं कितलें था मरे मिनिस्टर मरच्या पयलीं सांगला मरे कितें काण केला तो मागीर सांगला आनी एक पॉयंट येताच तो येतलो गरिबाच्या सुद्दां मनान येवपाक शकता श्रीमंतूच आसूंक जाय अशें सगळे लोक जेन्ना तूं मनीस न्हू तुजो एवरी टायम मरच्या पयलीं तुजो वो क्वेश्चन तुका खातलो आपूण कोण आपूण कित्याक येयला देखून हांव कितें म्हणटा बाबा तें मरपाचें सोडून दी तें चड लेट आतांच घरा वच आपणान कित्याक म्हणून जल्म घेतला
हो प्रश्न हू एम आय आणि खूब रिसर्च केलो हू एम आय हेजो सोद लायता तुजे लायफ काबार जातले सगळे पयशे करतलो वर्ल्डाचे सगळे गाडयो घेतलो सगळे घेतलो बट जेन्ना हें आसून पासून मरे तूं मरे खाटीर मरे हो क्वेश्चन आसतलोच तुका हू एम आय. आणि त्याच आध्यात्मीक दृश्टिकोनांतल्यान जर विचार केलो जाल्यार प्रत्येक उच्च पदाचेर जे लोक बसल्या तुमकां आमकां दिसता आसतलें की आमी आपल्या स्वबळाचेर हांगासर पाविल्ले आसा पूण तुमकां नियतीनूच थंय हाडून बसयल्ले आसूंक शकता. तो मागीर मुख्यमंत्री आसूं खंयचो खंयचो क्षेत्राचो मंत्री आसूं ती जबाबदारी तुका दिला त्या नियतीन दिला त्याचो वापर कसो करप ही फाल्यां नियती तुमच्या कडेन प्रश्न विचारपाक शकता करतली तेन्ना तुमच्या कडेन कितें जाप आसतलें करतली. अरे तुका सांगता न्ही रे हांव मरे व्हडले देवांक बी भेंवताना मरे बरें देवांक म्हणल्यार ज्योतिर्लिंग शक्तीपीठ महाकुंभाक वचून गेला महाकुंभाक आनी कुंभाक वयता आनी म्हाका स्नान बी अहो पदार रथार बसून हांव नको कसलो आशिर्वाद रथार बसून फुडल्या महाराणी महाराजाच्या वांगडा बसून ओहो आनी सादो गो बोल्लो आसता गर्भगृहाचें हे दार हांव ओपन करता म्हाका कोण फेलिगोम्स म्हणून आजगांवचो ना मुनीस म्हणून वयता थिंगा कमींग टू द पॉयंट जेन्ना पावलो मरे हे मिनिस्टर पळय आहा मरे थोडे व्हडले जेवणां दिता थिंगा वयर व्हडली जेवणां दिता असलें नांव घेवचें म्हाका कॉम्प्लेन बट हांवें रिकॉर्डिंग करून गायलेलें आहा. अरे हांवें त्या गुरुजीक वचून विचारलें ते भटांक वचलें बाबा हे पळय 10,000 लोकांक जेवणां दिता आनी गोंयचो केला हेंच्यांनी काण आनी हे दोरे बी बांदता आनी देवस्थापन करता हेंकां देव पावतलो रे ती देवी पावतली रे तांकां थिंगाच भोगूंक जाय पावलो. हो तो पुजा करता पळय देवीचो तो पावलो तांकां थिंगाच भोगूंक जाय पळय कितें काण केला तो तांकां भोगूंकूच जाय बट हे आतां हे मिनिस्टर पळोवंक शकचे ना बिकॉज दे आर ब्लायंड विथ द मनी. इतलो लोन गेलेलो आहा आतां तो स्टेटसार पावलो आपूण इतल्या 1000 कोटीचो मालीक त्या 1000 कोटीच्या समज 1-2 कोटी पासून देंवत ताका प्रेस्टीज वयता तेच्या आंगाचो एक कुडको गेल्याशें दिसता ताका बिकॉज ही इज इंटू मटेरियलिस्टीक वर्ल्ड ही इज नॉट इंटू द कॉन्शियस वर्ल्ड. कॉन्शियस म्हणजे कितें म्हाका फरकूच पडणार तूं म्हाजे कडसून कितें घेताल्या म्हजो तूं चरित्र काडूंक शकचो ना म्हजो तूं मनीसपण काडूंक शकचो ना म्हजी पळय ती उमेद काडूंक शकचो ना म्हजी ती मजा सेलिब्रेशन टायम विथ गोवन्स तुवें म्हणलेलें हांव मजा करून व्हिडियो करता कित्याक म्हाका फरक पडना आनी हांव जाणा हे पळय चांडा हे कामचोर हे चोर मिनिस्टर आहा पळय ते सुदरचे ना बट लोक एंटरटेन जातले वा 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 आनी हे थ्रू दीस एंटरटेनमेंट लोक कितें तरी डिसिजन कितें तरी चेंज जाता लोकां भितर. लोकांचो आमचो गोंयकाराचो चरित्र दुसरो रे कितें चेंज जाता आनी स्लो कितें मुवमेंट करतलो स्लो म्हाका फास्टाचें ना कितलींच वर्सां जालीं आतां स्लो मुवमेंट. सो दिल से गोमंतक ह्या कार्यावळींतल्यान आमी करता अशा स्पिरिच्युअल आध्यात्मीक गोश्टींचेर पावपाक लागले अशें आमी हांगासर बातचीत केली आनी तशीच उर्जाय आमकां तशी लाबिल्ली म्हटल्यार फेली गोम्स बाब एक वेगळ्या तरेची उर्जा एक एनर्जी लेवल तेंच्या कडेन आसा आनी अशें करून आमी हे आध्यात्मीक गोश्टी आनी सद्या सामाजीक विशय आमी हाताळ्ळे. मात्र खरेंच हातूंतल्यान खूब जे फेली बाब्स हेंच्यांनी कितें सांगलां खूब गजाली घेवपा सारक्यो आसात कदाचीत तुमच्या थिंकींग लेवलाच्या परे आसपाक शकता मात्र हाचेर विचार करपाची गरज आसा. आनी जशें सद्या आतां गोंयांत एक आमी सद्या जो कितें गोंदळ घुसपा गोंदळ चल्ला तितून म्हाका एक अशें दिसता की आमी पळय फेली बाब गोम्स आमी पयलीं आतां सद्या आमी कितें म्हणटा तो हिंदू तो मुस्लीम तो कॅथलीक पूण एक टायम आमच्या गोंयांत अशें आशिल्लें आमी कोणाक केन्नाच हिंदू मुस्लीम कॅथलीक म्हणनासले तो किरिस्तांव तो मोयर तो कोंकणो हे 3 गोंयांत आमकां पयलीं शब्द आयकूंक येताले. आयज हे कोंकणो मोयर आनी किरिस्तांव हो शब्द ना आनी हे हिंदू मुस्लीम कॅथलीक अशें जालेले आसा. सो हो सगळें एकचार तिकोवन परतून आमी सगळे गोंयकार जावपाची गरज आसा. तेन्नाच आमी ओदर बातचीत चल्ला आसतना एक विशय येयलो की भारत विश्वगुरू जावपाचो आसा. त्याच हिशोबांतल्यान आमचें गोंय तशें स्पिरिच्युअल लेवलाचेर आसा आध्यात्मीक लेवलाचेर आसा आनी अशा तरेन गोंय विश्वगुरू जावपाक शकता ही आमकां सद्या प्रचिती आमच्या स्टुडियोन फेली बाब गोम्स हाणें करून दिलेली आसा. काळजानसून कंक्लूड गौरेश बाब तुज्या वरवीं संदी मेवली की एज अ ब्रीज बॉन्डिंग बट हांव कंक्लूड करूंक सोदतां की हो विश्वास आमी आतां उलयले तें आतां हवन यज्ञ म्हणून एक टॅक्निकलिटी आसलेली 1000 शेकडे पयलीं कितें इंटेंशन घालताले आनी ते एनवायरमेंट घालताले दीस ऑल्सो इज इन टॅक्निकलिटी वॉट वी आर डुईंग इन स्पिरिच्युअल फॉर्म. आमी आमचें इंटेंशन सांगलां आमी विश्वगुरूचें उलयलां आनी म्हाका अजून विश्वास आसा आमच्या युथाचेर आमच्या भुरग्यांचेर जे ह्यो गोश्टी जातल्यो ह्यो आमी मरो
पयलीं पळयतली गोश्टी आनी एक गजाल, धर्मा भितर हो भेदभाव आनिकूय जातलो. आतां ते प्लॅन करता कोणाक आनी कोणाक हाडपाक, भेदभाव करपाक आमच्या मदें. हितून हांव मागतां सोशल मिडिया इन्फ्लुएन्सर कडेन जस्ट टू क्रिएट एन अवेरनेस. बाबा हे पळय कितें करता तांकां एटेन्शनूच दिवपाचें ना, सारकें ह्या विशयाक इग्नोर करपाचें, टोटल इग्नोर, म्हणजे पडलेच ना खंय. आनी थोडे एक्टिविजम हारे रोखडेच इफेक्ट जाता आनी रोखडे तळमळ करून आनीक झुजां. आतां कितल्यो केसी आहा, सगल्यो केसी सायडीक उरल्या आनी हितून उरल्या आमी सगळे आतां. देखून हांव मागतां सगळे आमचे सोशल मिडिया इन्फ्लुएन्स हे एक बरे देवाच्या नांवानूच आमी फुडें सरल्या, तो बरे भाशेन आमी फुडें व्हरचें म्हणून. आनी आमी दिल से गोमंतक कार्यावळीक तुमी आपयलो, तुजो आशिर्वाद आसचो. आनी ह्या पॉयंटाचेर आमी ही कार्यावळ थांबयता. पळयत रावात गोमंतक TV. थँक्यू.